जेजूच्या भोव अमोलीक रक्तद्वारी कुटुंब संरक्षणाचे मागणे. जेजूच्या भोव अमोलीक रक्तां म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या हर एक संद्यांचेर संपूर्ण संरक्षण मागता. मोगाळ आनी दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुता आमच्या तारोका आनी सडवंदरा सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी खालत्या आनी ल्हानविकायेन एका ल्हान भुरग्या परी तुजे मुखार उबे आसा. आमकां नितळ, निर्मळ, निस्कळ कर. तुज्या कृपेन, तुज्या आशिर्वादान, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमकां सर पिडेशिडेंतलें, विघ्न अनवरांतलें, अवचित्त मरणांतलें, माट मंत्र, दुश्टगाय, सिराप आनी सैतानाच्या सर बांदपासांतलें राख. आनी आमची संपत्ती, घराच्या सर वस्तूंचेर, धन दिरव्यांचेर, आमचें काम, धंदो, आर्थीक परिस्थिती, आमचें वाहन, आमचें पैन, जें कितें आमचें म्हणलें सर्व तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ आनी आशिर्वादीत कर. सोम्या, ही आमची जिणींच एक तुवें दिल्लें दान जावन आसा. आनी आमच्या कुटुंबान सदांच शांती समाधान, एकवट, माया मोग रास करूं. आनी आमची कुटुंबा जिणी हेरांक एक मार्गदर्शन जावं. ह्या संवसारान कसल्याय सन्निवेशांनी तूं जेतावन आमकां पयस करिनाका. आनी आमच्या कुटुंबाचो एकच एक आत्मो नाश जायना जावं. ही आमची संवसारी जिणी संपोवन तुजे संगी सर्गींच्या राजान अमर जियोवचें भाग आमकां फावो कर. जेजूच्या अमोलीक रक्ता आमकां बचाव कर. आमेन.